लोकांचो फुल सपोर्ट आहा म्हाका आनी आमच्या बरोबर आमचे कांदोलीमाची पंचायत आहा आनी सगळे बोर्ड मेंबर आहा. Your trust means everything to me. I will work tirelessly for the development and well-being of every family in our Jilla constituency. ZP कलंगूट कॅन्डिडेट फ्रेंजिला रॉड्रिगीज जे BJP सिंबॉलाचेर जे लोटस सिंबॉलाचेर ते आयज इलेक्शन लढयता. आयज आमी ओर्दा विलेजीन पावल्ले आहा, ओर्दा कांदोलीम, आनी मोठ्या प्रमाणात ताका सपोर्ट हिंगासर मेळिल्लो आहा. सगळे जाण भायर सरलेले आहा आपल्या आपल्या घरांतून लोकांक अपील करपाक की वोट करा म्हणून. तुम्ही भायर या त्या दिसा 20 तारखेर भायर सरा आनी वोट करा. वोट फॉर लोटस. आनी फ्रेंजिलाक मोठ्या लिडान तुम्ही जिखून हाडा. फ्रेंजिला इज अ न्यू फ्रेश कॅन्डिडेट. एक फ्रेशर ते पॉलिटिक्सान आदीसून ते सोशल वर्क करीत येयल्ले आहा देडी वांगडा आपल्या. सो ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी लोकांनी दिवची आनी वुमन एम्पावरमेंटाक तेणें सांगलेलें आहा आनी मॅनिफेस्टोचेर बरयल्लें आहा की खुबशे वस्तू आपूण करतले म्हणून. आय वील डू लॉट ऑफ डेवलपमेंट अंडर वुमन एम्पावरमेंट. आनी जे जे वस्तू वुमन एम्पावरमेंटान जाय ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ह्या विलेजीन, स्पेशली वॉकवेज आनी आमचे जीम आसूं, ओपन जीम आसूं, भुरग्यां खातीर चिल्ड्रन्स पार्क आसूं, बाकीचे सगळे वस्तू करता म्हणून तेणें सांगलेलें. आय वील वर्क फॉर हँड इन हँड with me as a MLA and also with the panchayats to do lot of development works in our कलंगूट constituency. बहुमताने लोक आमच्या बरोबर भायर सरलेलो आसा. आमचो आयज चल्ला प्रचार ओर्डा कांदोलीम आनी कॉन्फ्रारिया वाड्यार आमी सुरू केला. सकाळच्यान आमी आतां लोवर ओर्डा भोंवता. आमच्या बरोबर ओर्डेचो लोक म्हणजे हांगालो स्थानीक लोक भायर सरला. आमच्या बरोबर आहा आमची कांदोलींचे पंचायतीचे पंच मेंबर, सरपंच, सगळे पंच मेंबर आज भायर सरलेले आहा. बाय फ्रांजिलिया सेलीन रॉड्रिगीजाक लोकांनी वेलकम केला. आपले प्रॉब्लम्स कितें आहा ते सांगले, आपले इश्यूज कितें आहा ते सांगल्या आनी लोक तेज्या बरोबर रावतलो म्हणून तेणें आमकां प्रॉमीस केला. आनी आमी लोकां कडेन मागता की बहुमतांनी बाय फ्रांजिलिया रॉड्रिगीजाक जिखून हाडचें. जो सिंबल जावन आहा लोटस. आनी मागता लोकां कडेन परत एकदां की ताका येणाऱ्या 20 तारखेक सगळ्यांनी भायर सरचें आनी ताका मतदान तेच्या फावरान दिवन ताका जिखून हाडचें. बाय फ्रेंजिला रॉड्रिगीज, हांव BJP कॅन्डिडेट फॉर 10 कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी जिल्हा पंचायत इलेक्शन. A young, energetic youth, a fresh face. Our priorities are to help the women self-help group, development of youth in sports, helping the fishing community, in overall development of Kalangut constituency with the help of our Sarpanch, Blaze, and our MLA, Sir Michael Lobo. I request all our youth, सगळ्या जनतेक रिक्वेस्ट करता की येता त्या 20 तारखेर सगळ्यांनी भायर सर व्हड्या संख्येन भायर सरोन कमलाक लोटसाक वोट मारून भरघोस मतांनी बाय फ्रेंजिलांक निवडून हाडचें. Frangila Rodriguez, her symbol is lotus. Please support her. She was coming good votes. Thank you. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.